Kota, the substation at Bade is costing rupees 28.46 crores. आमच्या अंडरग्राउंड केबलिंग आसगाव फीडर, आमचे DMC सकून अंजुना सबस्टेशन, that is costing rupees 11.07 crores, 11 crores 7 lakhs. आणि आमच्या सोडिया अंडरग्राउंड केबलिंग सोडिया फीडराचे आज आम्ही इनॉग्रेट करतात ते 16.15 crores, 16.15 लाख. ऑल टुगेदर आजच्या दिसा आम्ही इनॉग्रेट करता की कामा 55.68 crores, 55 crores 68 lakhs. चोडान चोड देव करू म्हणटा आमच्या पॉवर मिनिस्टर आणि आमच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हे आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर पावसाच्या दिसांनी कितले त्रास जाताले, लो वोल्टेज फ्लक्च्युएशन हे सबस्टेशन येवपाक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर पुटू सत्या एंटरप्राइजेस तेका 1 इयराचे टाइम पिरियड दिल्लो आहा. तेच्या पयलेच करतलो बाय 10 months, बट स्टील हे सबस्टेशन इनॉग्रेट झाले म्हणटकूच हे लायटीचे प्रश्न आहा. आताच लास्ट पावस पासून आमकां हे लायटीचे फ्लक्च्युएशन आहा ते खूप कमी आहा. सो हे सबस्टेशन येयले म्हणटकूच अनदर 1 year टू गो आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जे इलेक्ट्रिकल लायटीचे प्रश्न आहा ते मोठ्या प्रमाणात सॉल्व जाले. इनोवेटिव्ह वर्क आमच्या पॉवर डिपार्टमेंट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करता. आमी इनोवेटिव्ह कित्याक म्हणटा की तुमकां याद आसा 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. हांगा जाणटे मनीस आसल्यार तुमी मुद्दाम तांकां विचारात. आणि खरी सबंद गोंयांत लायट जर केन्ना आयली जाल्यार 1965 येवपाक लागली. आणि त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या माध्यमांतल्यान पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत लायट व्हरपाक सादारण म्हज्या म्हायती प्रमाणे 72 पर्यंत काम जातालें गांवागांवांत वचपाक. आणि त्या वेळार ह्यो सगळ्यो लायनी हाय टेन्शन लायनी घातिल्ल्यो. हाय टेन्शन लायनी घातल्याक कितले वर्सां जशें चिफरान म्हटलें की गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर 11 kV 33 kV ह्यो ज्यो लायनी घातिल्ल्यो त्यो तश्योच आसा. केन्ना तरी माड पडले, तुट्ट पडली, आंब्या ताळो पडलो आणि जे पळय तुट्टा तितलेच आमचे इंजिनियर किंवा आमचे लायनमॅन सारखे करतात. ताचे फुडें आमी वचनाशिल्ले. पूण आज हांवें इनोवेटिव्ह वर्क त्या खातीर म्हणटा की आमच्या सरकारान सबंद गोंयभर नॉट इवन 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यार ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी 11 kV अंडरग्राउंड आमचे चालू जाता. हे इतले पुरते आमी मर्यादीत रावना. जी सबस्टेशन आसा जी नवी चालू केली, जी सबस्टेशनां अपग्रेडेशन जाय ती अपग्रेडेशन चालू केलें. दुसरी गोष्ट आसा की आज म्हाका खूब आनंद जाता चीफ इंजिनियर प्रत्येक गांवांत वचून इंजिनियरांक घेवन हें सगळें काम पळयता. इतको लोड आसा. मुद्दाम तुमी ट्राय करा. तुमकां 5 वर्सांत फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली. कारण हांवें कित्याक सांगता आज आमी 250 रुपयांनी इलेक्ट्रिसिटी दिता. मॅक्सिमम आमचो 400 जेन्ना युनिट जाता तेन्ना 5 रुपया दिता. आणि तोच इफ यू कंपेर विथ महाराष्ट्र आणि कर्नाटका तो 9 रुपया आसा. जेन्ना तुमचो आदार आमकां मेळटा तेन्ना आमची कामां सोंपेपणी जाता. चड तुमचो आदार जाय. आणि हांव पयलेच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव जाणा तुमी तुमचो आदार दितलो. तेच्या पयलेय बीन आमी खुबशे कामां हांगा केल्लीं आसा आनी आमकां सोंपेपणी तुमी आदार दिल्लो आसा आनी बरे भाशेन आमचे सगळे दोश सुटावे जाल्ले आसा. गव्हर्मेंट आमचो मिनिस्टर आमचो CM खूब वावुरता. इंडिपेंडन्स जावन 3 वर्सां पयलें कितलीं वर्सां जालीं ती दिसा जी कॅपेसिटी आयज सुद्दां बिल्ड जाला तितलीच कॅपेसिटी
लास्ट 3 वर्सांनी जाल्ले आसा जे गव्हर्मेंट ते आजुनूय आमी 12th आसा आनी हांव तुमकां कमिटमेंट दिता आमच्या मिनिस्टराच्या आनी CM सराच्या आदारान हांव जाणा आमचें गोंय A+ जातलें आनी फर्स्ट जातलें हें आमचें विजन जावन आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.